गायज गुड आफ्टरनून. आज जाले 12:30 आनी उठलोली आमी केदू आनी चिचोण्याची लायट सोदना तशी ती पाडेली. म्हाका इतू राग येता हेंचो लायटीचो. राती गेलोली आनी 12 कितें लायट येयल्यार रातभर अशी न्हिदले आमी. आनी एक वर्स अशें जालो 3 दीस लायट नाहलो हिंगा आनी आज जिवा म्हाजी सारकी बंद ना. सो आयज बाजारान वचपा आसलोले म्हाज्यान जायना म्हणून मागीर आपूण वचोन येत म्हण तो तसो बरो आहा. तुमगे तगल्यांची बेसां आनी तो बरो आहा. काल आमी फेरयेक गेलोली विशालान बी गेलोली. सो आतां तशें तेगे वूड न्हू पेकोत येयला. तेगे ऑपरेशन 27 केलोलें. सो तेगेले ते वूण बरोन येयला. बेसांचेरूय ते वूण बरोन येयला. तुमगे सगल्यांगे थँक्यू सो मच. तो तसो ट्रॅवलिंग बायक बी चलोवपा पोतून कॉमेर्स केली तेणें सो चलयता. म्हणल्यार आपूण वचोन येता तूं येनाक म्हणून हांव एकलें वचपा आहलो बायकी. म्हज्यान जायना जालें बायक चलोवपाक. लेपो आहलो तो लेपो काडल्यार मीठ लावन दवरला. आयज मादर इन लॉ ती रांदिता. हांव आज किचनान बी कांय वचोना. आमचो च्या पिवन बेडारू हाड पडोलें आनी वचूं देना. भायर हेडोन येयलो तो आतां. भायर आहलो तो हेटालो तेंकोडे. सो आतां येयलो तो आनी तेका मोबायल घेवन बसयलो म्हाजे कडेन मातसो. आनी तो आज गेलो बाजारान चोवया आनी हो ब्लॉग चोवया कशें कितें जाता तें मुखार दाखयता तुमकां. आतां लेपो हांवें मीठ लावन दवरला. चोयता वचोन कितें करूंक जाय तें आनी मागीर तुमकां मेळटा. ओके वचोतालें की तोगल्यांक थँक्यू. तुमकां इतू मेसेजी येयली म्हाका बेसांच्यो तेका थँक्यू. आनीक म्हाका दिसतालें रेस्टोराक चाव गायलो न्हू. म्हाका खबर ना चाव बंद न्हू म्हणून. सो हांवें तुमकां दिसालो न्हू म्हाका थँक्यू म्हाका सांगिल्लें म्हणून की चाव बंद न्हू म्हणून. आसोता खंबो च्या बंद न्हू म्हाका खरें खबर ना आहलोलें. नॅक्स्ट हांव केरफूल रावता तेका. तो कांय हें केला मागीर बरो तो डॉग मागीर तेका बरो कोत्ता तेका तें कोणाकूय ना. आमी ना जाल्यार तो सॅड जाता. हांव तिचोन ना जाल्यार हांव हिंगा आसत जाल्यार हॅप्पी आसत तो. हांव वसत जाल्यार सॅड जाता. एक विडियोचेर दाखयलो तुमकां कसो रडटा तो हांव वयता म्हणून. आतां हांव भायर आनी न्हू थिंग हे कडेन जॉनला कडेन तेका पयलीं हाडलो न्हू. ल्हान आसतना तो म्हाज्या दारा कोण न्हिदतालो. हिंगा घरान आसता तो पयलीं भितर दारा कोण न्हिदतालो. मागीर तें व्हडलें जालें मागीर तेका भायर दवरूंक लागलीं. भायर दवरूंक लागलें हे जॉनला कडेन न्हिदो लागलो. थिंग माती आहलोली. मागीर हांवें थिंग शिमीट मारून घेयलें. ते कामाक कोणा आपयलो आनी थिंग शिमीट मारून घेयलें जॉनला भायर. सो तुमकां मागीर सांजचें दाखयता. मागीर आतां तें शिमीट मारलें थिंगा न्हिदोता आनी थिंगा एसीचें उदीक पडना थिंग बालदी दवरल्या. सो थिंगा रावता तो. आतां हांव थोडी आनी मागीर मोदें हांव घार गेलो न्हू. आमगे खूब हिंगा व्हडलें तेन्ना हें जालो प्रॉब्लम जालो तेन्ना हांव हिंग घेवन गेलोलें. म्हळ्यार घार गेलो तेका येयलोलो हांवें घारा आमगे थिंग येलो कुडका येयलोलो. थिंग तेका बांदूनूच दवरचें पडटालें. तें आमगे थिंग बावंड्री बी कांय ना न्हू. आमगे ओपन न्हू थिंगा. आनी एक आंटीकूय तेन्ना घास मारलो मागीर थिंगा येयलो तेन्ना बेस्टेरान. मागीर हांव पोत्तून हिंगा येयलो न्हू चिंचोन येयलो. मागीर तेका हिंगा हाडलो. मागीर ती म्हणून आपूण तेका चोयतो म्हणून तूं आनी तेका व्हरनाका पोत्तून म्हणून मागीर तेका हांवें पोत्तून आनी व्हरोना. तो आतां व्हडलो जालो न्हू. मिस्टू येयलो आमी मिस्टू आमगे थिंगा आहा. मिस्टू हिंगाचें हिंगा आहलो तें मिस्टू थिंगा येयला आनी तेगे ऑपरेशन केलां. आतां तें बरें आहा. तें खूंय वचना. हिंगा आहल्यार जॉन उडकी मारून वयता तें दुर्गा सायड उडकी मारतालें आनी धांवतालें. आतां तेका हें करूं ना. मिस्टू येयला तेका दवरला आनी आतां चोयता कुसना वयता कितें करून. मीठ लावन दवरलोलें तोवता लेपो आनी कांय करना. चिकन हाडून वचून आहलोलें म्हाज्यान आनी जायना वचोना. कालचें टायर्डनस जालें न्हू. खूब दीस जालें ट्रॅवलिंग जालें टायर्डनस तेका लागून. ओके मागीर मेळटा तुमकां. फ्लावरा भाजी केलोली आनी बाबा आतां लावपा हाडल्या. तो आतां पळय फ्लावरा भाजी दिता तो खायना. तेका चूड जावं चुडाक येवपा ना तेका फ्लावरा भाजी खावयतलें. तो मातशें जिवाक बरें आहा. कांय करूं ना. जेयला आनी मागीर मातशें आड पडलोलें म्हळ्यार न्हिदोंक ना हांव. बेश्टें आड बेडार आहलो बाबा कडेन खेळ्ळां. आनी आयज कमेंट्स बी येयला तेंकां कांय रिप्लाय बी दिवंक ना. हांवें आजून पळोवंकूय ना वाजूय बी वचोना. म्हाका जायना जालें दोळे सारकें हें जावपा लागलें. आनी थिंग चिकन हाडलोलें आनी तेका चिकन हाडलें आनी चिकन ग्रीन करता दिसता. म्हाका खबर ना. आयज हांव कांय रांदूंक बिंदूंक वचोना. आयज सगळें मादर इन लॉनूच केलोलें सगळें जेवण. हांवें कांय करूं ना. आनी काल आमी हॉटेलार गेल्लोलीं न्हू. तें जेवण उरता न्हू तें म्हाका संवय आहा. स्पेशली म्हाका संवय आहा. जेवण उरत जाल्यार हांव हाडटा घरा आनी वाटये मागीर कोणूय मेळ्ळें जाल्यार हांव तेंकां दितां. नाजाल्यार हांव घरा हाडटा. म्हणल्यार काल हाडलोलें हांवें फ्रायड रायस उरलोलो आमगेलो आनी चिकन उरलोलें
आनी नान उरलोले. सो चिकन आनी फ्रायड रायस गरम केलोलो आनी चिकन फ्रायड रायस हांवें खायला आनी चिकन सगल्यांनी खायलें मेळून. फ्रायड रायस हांवें खायलो एकल्यान चड आहलो तो असो उरलो डस्टराक आयलो हांवें खायलें. मागीर राती कोट्यान धरून एक पाटी गरम केलो न्हू एकल्यान खायलें. मागीर ती सगळी शिजचेली मामी सांगलो तूं शिजय म्हणून. तितू फ्रायड रायस बी लायक ना न्हू तेका लागून. आनी लिपांची येल्लो केलो तीन आनी कोरियांडर हाडा मॅफीन हेचे दाखयता तुमकां. कोरियांडर कोथमीर आतां साफ करून दवरता. आनी बाबा आतां न्हिदोन बाब सकाळीं लेट उठलो न्हू तो सांगलो न्हू लायटींगेचे सारके प्रॉब्लम करता म्हणून लायटी लागून तो न्हिदोन आलो. सो मागीर तो सकाळीं मागीर लेट न्हिदलो. मागीर जनेल ओपन केले आमगे रुमाचे जनेल ओपन केले आनी मागीर वारें येयलें मातशें भायर तेन्ना मागीर तो न्हिदलो. आनी आतां जालें 3 जालें आनी भायल्यान पावस पडटा. तुमचे सायडीन बी पावस पडटा जाल्यार म्हाका सांगाय मागीर. आनी आय सो सॉरी कमेंटार रिप्लाय करूं ना म्हणून. मागीर लेट मागीर बसून रिप्लाय करता. आतां मातशें काम करता सकाळच्यान कांय काम करूं ना न्हू तेका लागून. आनी चिकन बी हांव करपा वचपाना ती मदर इन लॉ करता चिकन. ती सांगिल्लें तेणें चिकन कर म्हणून मॅफी देखून. आनी तेगे रेसिपी बी मेळत म्हाजी वापरा जाल्यार शूट करतलें नाजाल्यार. आनी खूब जाणां रेसिपीज मागल्या चॉप्स चिकन चिली फ्राय सगल्यो रेसिपीज कोडयेची बी ती कोडी मागलोली पळय ती कोडये बी रेसिपी शूट करून हाडलो हा. पूण म्हाका ताकत ना एडीट करपा म्हळ्यार न्हू तें हांवें एकूच दिसा इतलें शूट केलें न्हू ते सगळे मिक्स आहाय विडियो सगळे मिक्स आहाय. आनी ते बारीक मागीर विडियोज सेपरेट करून जाय न्हू ते. आनी प्लस आतां आनी ह्या दिसांनी हिंग हाय न्हू सो हिंगचे व्लॉग्स दाखयता म्हण तुमकां. हांवें कितें चिंतलेलें हिंगा फुडें व्लॉग्स म्हाका करूंक मेळटले काय मेळपाना म्हणून हांवें तेच दिसा सगळे रेसिपी शूट केलेल्यो. आनी आतां बाबा बोलका आहा तेशी आहा आनी हांव हिंग बसोला. पोत्तून आतां लायट गेली लायट ना आतां बसोला. आनी काय ना विडियो चोयतालें आमगे आनी हांव चोकल्यांचे विडियो चोयता. हिंदी चोवंक वचना हांव तितूलें कोंकणी चोयता. आमगे कोंकणी आतां सगलीं कोत्ताय न्हू आमगेलें म्हाका बरें दिसता चोवपा. हांव कोंकणी चोयता सगल्यांक हांवें सगळ्यांक सबस्क्रायब करून दवरल्या. आनी हांव वचोन चोयता तेंगेले ना अपलोड करूं ना तेणी आयज काय ना अशें म्हणून. तेंगे चोयतालें साफ कोत्ता तेंगे चोयता म्हणून चिंतिल्लें मातशें तुमकडेन उलयता म्हणलें काय सान कोणाक अशें उलोवं ना सुबेज कोणा कडेन. आनी आतां साफ कोत्ता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके. आनी मे बी हो विडियो जर वयतलो जाल्यार काय ना जाल्यार तुमकां तुगे रेसिपी कितें घालतलें चोयतो कशें कितें तें नाजाल्यार हिंगचे व्लॉग्सूय आतां हांव शूट कोत्ता न्हू म्हणल्यार हिंगचे व्लॉग्सूय घालतलें. आनी मागीर ते रेसिपी शूट करून दवरल्याय त्यो मागीर धाडटा खंयतो तुमकां चोयतो कशें कितें तें. तुमी म्हाका सजेस्ट कराय तुमकां हे डेली व्लॉग्स जाय काय रेसिपी शूट केल्याय त्यो घालूं म्हाका सजेस्ट करून सांगा. खंयचें सजेशन चड आसतो न्हू व्लॉग जाय जाल्यार व्लॉगाचे नाजाल्यार जेवणाची रेसिपी शूट करून दिले त्यो जाय जाल्यार त्यो घालतलें ओके. आनी कितें शूट केलां तें सांगो आतां. चिकन चिली फ्राय शूट केला. चिकन चिली रेडी रेसिपी. मामीगे चॉप्स आमगे पोटेटो चॉप्स दही कशी करपा ती दाखयल्या. मागीर बटर मिल्क ती रेसिपी. आनी कोडयेची रेसिपी एकली मागलोली म्हाकोडे ती सामरा कोडी ती रेसिपी शूट केलो हा. सो म्हाका तुमी सांगाय तुमकां खंयची रेसिपी जाय काय डेली व्लॉग्स जाय ते म्हाका सांगाय. सो हो व्लॉग मे बी जाल्यार हो डेली व्लॉगूय घालतलें ओके. आनी आतां मातशें साफ कोत्ता आनी मागीर मेळटा तुमकां. Don't go outside. Chango. तिडकी मिडकी भाजी केल्या आमी नॉर्थान तिडकी मिडकी म्हणटाय हिंग सावथान कितें म्हणटाय रे म्हणटाय सावथान गोवार म्हणटाय. म्हाका पयलीं कोणा आसलोले गेली लँग्वेज साप कोणा आसलोली डिफरंट मागे डिफरंट जाताली तरी पूण म्हाजी मातशी सावथाची कशी जाता लँग्वेज उलयता तेन्ना तेंगे वर्ड्स जाल्यार कंप्लिटली डिफरंट गोवार केल्या. सो आयज
सुतेन रांदून सांगेल न्हू जिवा बरो नाहलो म्हणून सुतेन मागीर हांवें कातरून दिली ती एक ती भाजी ती मिरची गोवा कातरून दिला सो म्हाका ती तातून टोमोट घालूंक जाय हांवें म्हणून हांवें म्हाका खबर ना आनी म्हाका न्हू ती भाजी लायक ना हांव खायन ती भाजी पयलींच सोन हांव हिंग मागीर कितें करता मेथी बी जाय हॉर्सां घालता ना प्लेटीन वयता डस्टरा घालताले व्हरोन हांव केन्ना खायन ती म्हाका कडू लागता कांदो घालताय सोय घालता ती सोय घालताय पण सोय घालूं ना मेथी लागून सोय बंद म्हणून ताका सो गोवार आनी आमी तिरकी म्हणून कितू डिफरंस न्हू नॉर्थ टू सावथ कितू एक उतरांचे डिफरंस आमगे माय मम्मीगे माई ती बी अशी सावथाची कशी सो तेगे बी नॉर्मल ती नॉर्थाची लँग्वेज उलयताली आनी आमगे मम्मी तेची कारांचलेची न्हू काल एक कमेंट येयलो म्हाका कारांचलेचो ताका रिप्लाय केल्लो हांवें कारांचलेचो मम्मीगे घर थिंगा आनी अशें नाही येता थिंगा आनी पयलीं वयताली ल्हान आसतना वयताली आतां बी आमी वचना ते सांगो जालो तुमकां तिरकी मिरकी कर आनी तुमी बी सांगाय म्हाका तुमी कितें म्हणटाय ती तिरकी मिरकी म्हणटाय जाल्यार काय गोवार म्हणटाय ती सांगा आनी मागीर खूब सबस्क्रायबर आहा म्हागे विडियो चोयता आनी अशी रिप्लाय करता न्हू म्हाका न्हू हांवें जाय तुमकां सांगलो न्हू तुमी डस्टराक गेले रुमा भायल्यान कशें केलें तें दाखयता म्हणून आयज पावस पडलो सो हांव भायर वचोना आनी बाबूनी सकाळीं लेट उठलो न्हू सो हांवें तो बेगिना न्हिदलो 8 न्हिदलो तो म्हणल्यार मातसो जायना जालें ते कडेन कंट्रोल जेवना बी तो आजून मागीर ते उठाय तो पडटून हांव कालूय तो न्हिदलो न्हू ह्या टायमार ताका लागून तो न्हिदलो आनी मामी आतां डस्टरा शीत घालून गेल्या आनी ताका लागून हांव भायर बी वचोना दूध बी काडला हांवें आनी हो ब्लॉग हिंगा काबार कोता म्हाका सांगा हांवें मागीर ऑलरेडी रेसिपी शेअर केलो शूट केलो आहा त्यो घालूं काय डेली ब्लॉग्सूय घालूं मागेले सद्यांचेच काय ते घालूं काय दोनूय मिक्स करून घालूं मातसो व्हडलो कसो करून ते म्हाका तुमी कमेंटान सांगल्यार पुरो आनी म्हाका सांगूं जाल्यार खूब जाण म्हाका सांगताय नेगेटीव कमेंट्स येताय न्हू तेंका इग्नोर करूंक म्हणून हांव सो हांव तेंका इग्नोरूय करता हांवें डिसायड केला इग्नोरूय करता ते कमेंट तेंका हें को रिप्लाय दिवपा रिप्लाय हांव दिता तेजेर दिता नाजाल्यार हांव थँक्यू म्हणटा आनी हांव काबार करता आनी तेंचेर ते टॉपिकेचेर आनी उलोवपा ना हांव आतां आनी काय आनी एक कमेंट येयलो दाडास गर्ल काय म्हणून दाड घार आहा डॅडी घार आहा कुडका आहा आनी भयण आहा व्हडली भयण आहा मामी म्हाजे बारा चिंचोन रावता न्हू म्हाका हेल्पा लागून बाबा लागून तीक लागून ती हिंगा आहा वयतो आमी घार वयतली हिंग 14 तारीख फेस्तूय आहा न्हू सो तेका लागून हिंगा हांवें रावले आनी इस्तीद मागीर खबर ना कशें कितें जाता आजून कांय अपडेट ना इस्तिदाक येयली सो इस्तिदा लागून हांव घार वयतलें ते हाडूं वयता न्हू तेन्ना वयता डॅडी बरोबर आनी तुमकां डॅडी दाखयतलें ओके डॅडी घार आहा आनी तेगे बराबर ब्लॉग वयतलें आनी आतां हे ब्लॉग हिंगा काबार कोता म्हाका सजेशनूय सांगा ओके आनी मागीर तुमगे ब्लॉगान कितें लायक जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा आजून कोणें सबस्क्रायब करूं ना सबस्क्रायब करा थँक यू सो मच एवरीबडी फॉर गिवींग अ लव तुमी इतू मोग दिली न्हू कशें कालजान सॉंग हार्ट तुमकां हाफ हार्ट हांव दिता अर्द हार्ट तुमी मागीर तूं एटेच करा ओके हांव नको सारकें जालां बी जाल्यार अशें कितें आसत न्हू तें अशें सो हार्ट तुमकां हाफ म्हाका गेलो आनी हाफ तुमगेलो म्हाका बाय गायज